बाय, आयज हांव खूब कासार जाला न्हू बाय. जायतें काम पडलें म्हाका. मामी, हांवें तुका कितले फावटी सांगलां अशें तुवें दिसभर काम करपाची गरज ना. तुवें अर्द्या मायक्याक काम केल्यार जाता, म्हणजे हाफ डे काम केल्यार पुरो न्हय. तशें हांव म्हाका त्रास जावपाचें काम करिना गो बाय. हांव जेवण रांदतां आनी हांव रांदपीण. हांव फकत जेवण रांदपाचें काम करतां. हांव बरें जेवण रांदतां म्हणून लोक म्हाका जेवण रांदूंक आपयता. आयज काल कोणाक काम सदांच मेवता गो बाय. मेवता तेन्नाच काम करून आमचो दिसपटो जोडपाचें न्हय. मामी, आदी तू कोत्ताली तेन्ना तू भलायकेन बरी आसली म्हूण, पूण आतां तू ओस्कोच जाल्या. फाल्यां तुका कितें जालें जाल्यार आमकां कोण आसा? आमचो दाडा काय ना. होय बाय, तुमी तेका ल्हानूच आसतना काळजाचो आताक येवन तुमचो डाडा सोंपलो, पूण हांवें तुमकां तेगांयकूय मोगान वाडयली. म्हज्या कश्टांचो फळ म्हाका मेवतलो गो बाय. देव आमच्या घराब्यांत उजवाड हाडटलो. सुखाचे सावळेक म्हणून आशेताली आमी, पूण आयज दुखाचे पावणे मेसून पडली. हांव काम करताली ती आयज कंपनी बंद पडली. आमकां सगळ्या कामाची काडली. म्हज्या घरान हांव एकटेंच काम करताले. म्हजी धाकटी भयण आसा, ते कॉलेजीक वेता, आनी म्हजो व्हडलो भाव तो गल्फाक गेल्यार आयज 6 म्हयने जाले, पूण ताका आजुनूय काम मेळोंक ना. बेकार आसा. सायबा, म्हज्या भावाक तरी बेगीन काम दी, नाजाल्यार मांयची चिंतना सगळी उदका पोरी व्हांवोन वेतेली. हॅलो हॅलो अलिका, तू कशी आसा? हॅलो एरन, तू कसो आसा आनी तुझे काम कशें चलता? कामाची खबरच सोड. आमची कंपनी अजून स्टार्ट जावंक ना. कितें? अजूनही कंपनी स्टार्ट जावंक ना? म्हजे भयणी कंपनीच्या एजंटान आमकां सांगला खंयच्याच वेळार आमकां तिकीट दिवन घरा धाडटले. आयज पासून गल्फांत आसा. फाल्यांचेच कांयच सांगूंक जायना. ओके सिस्टर, फोन दवरता हांव. बाय. ओके, बरो करून. बाय. सायबा, आमी खूंय चुकल्यात जाल्यार आमकां बोगोस. बाय, म्हणजे तुवे आयज म्हाका निमाणी पावटी वेळ जालो. हे फुडें अशें घडचें ना. कित्याक हांव काम सोडून आयला. सगल्यांक हांवें सांगलां फाल्यां सावन हांव कामाक येवची ना म्हणून. हांव फकत घराच बसून रावतली आनी म्हज्या भुरग्यांची सेवा करतली. तूं खुशाल न्हय म्हजे दुवे? कितें जालें म्हजे दुवे? तूं कित्याक अशें सिंतीर आसा? कित्याक तूं रडटा? सांग म्हाका. हां, समजलें. तुजी सर्वीस गेली आसतली. मामी, तुका कशें कमलें? बाये, तुका हांवें जोडून दिला. तुझे सुख दुख म्हजे काळीज वळखता. तूं भिये नाका. एरन गाल्फांत आसा न्हय? तूं आमकां देस्पेजाक पयशे धाडटलो. मागीरचे मागीर पळोवया. मामी, आमचो एरना कितें जालां बाये? सांग बाये, म्हजे काळजाचे फुगासा बंद जावचे आदी. मामी, एरनाक कांयच जावंक ना. तो बरो आसा. जावं सायबा, देवा कारगा. मामी, तू मातशें फ्रेश जाव पळोवया. हांव तुका सगळें सांगता. आपल्याच हातांनी आपल्याचेरच कुराड मारप म्हणजे सारखे ते. हांवें म्हज्याच हातांनी म्हजेरूच कुराड मारली. मामी, कितें जालें? एकलीच कितें उलयता आनी कोणे कोणाची कुराड मारली? बाय, तें तुका नाका. सांग म्हाका, तुवें म्हाका कित्याक उलो मारलो? मामी, म्हाका जाय तो सब्जेक्ट हांव शिकता त्या कॉलेजीन ना, देखून हांवें दुसरे कॉलेजीन ऍडमिशन केलां. आनी मामी, 1 तारखेर आमची कॉलेज सुरू जातली. कॉलेजीक भरपाक पयशे जाय आसले. कितले पयशे भरूंक जाय बाय? 25,000 मामी. बाय, फुडल्या म्हयन्यात भरूंक जाय ना? मामी, म्हाका म्हज्या बरे नशिबान त्या कॉलेजीत ऍडमिशन मेळ्ळां. वेळार पयशे भरिना जाल्यार म्हजी ऍडमिशन कॅन्सल जावंक जाता. कितें जालें मामी? तुजे लागीं पयशे ना? ना गो बाय, म्हजे लागीं इतले सगळ्यात पयशे ना. मामी, आलिका लागीं मान न्हय, ताचे लागीं आसतले. ना बाय,
अलिका लागीनू इतले सगळ पयशे ना. तोशें जाल्यार ही ओरोस म्हजे पिड्यार. तोशें म्हणो नाका बाय. मामी मामी माय डियर सिस्टर, तुम्ही कशी आसात? आमी आसात बरी. तूं कसो आसा? तू कसो आसा म्हजो पुता? हा बरो आसा मामी. बट तुम्ही दुखी कित्याक? ना बाबा, आमी दुखी ना, आमी खुशाल आसा. ना ना ब्रदर, मामी तुका फोट मारता. फोट? पूण कित्याक? म्हजे कॉलेजचे फी भरूंक मामी लागीं पयशे ना म्हणून ती दुखी आसली. मामी, तुवें दुखी जावपाची गरज ना. आतां म्हजो भाव गल्फांतल्यान आयला. म्हजे सगळे पयशे तो भरतलो. न्हय रे म्हजे भाव? होय होय भरतलो हांव. पूण सांग कितले पयशे? 25,000. 25,000? किती झाले तुझ्या पयशे ना? आसात म्हजे लागीं. भरतलो हांव, भिवपाची गरज ना. अरे तू कसो आसा? केन्ना आयलो? अलिका, हांव आसा बरो. तू कशी आसा? हांव आसा बरी. तू कामाक वचोंक ना? बाबा एरन, हांगाच उलय सगळे काबार करतलो. पयलो चल भितर वच आनी फ्रेश जा. बाय आलिया, बाबाचे बॅग भितर व्हर आनी दोगांय भितर वचात. ओके मामी. मामी, आय एम रियली व्हेरी सॉरी. तुका हांवें कामाक वचपाची बंद केली म्हणून. म्हाका खूब खबर आसली हें सगळें अशें जातलें म्हणून. बाय, तू कित्याक दुखी जाता? मुन्नी आसा न्हय. जें कितें जाता तें बऱ्याकूच जाता म्हणून. जेन्ना देव एक दार बंद करता तेन्ना 1000 दारां उक्ती करता. हें तू नकळो बाये. होय मामी. मामी, आयज हांव इंटरव्यूआक वेता. देवा लागीं माग म्हजें काम म्हाका मेवल्यार पुरो म्हणून. चल मामी, हांव येता. ओके बाय, बरें करून वच आनी यो. दोनिया, हांव तुका शिनना. हांव फकत तुजे लागीं एकूच मागता. आमचें खूंय चुकलां जाल्यार दोनिया, तूं आमकां बोगोस. हाय सायबा, हे चेडू फोन हांगाच विसरून गेले दिसता. हॅलो हॅलो आंटी, हांव रेचल उलयतां. म्हाका अलिका कडेन उलोवंक जाय आसलें. बाय, कितें जालें? अलिका आतांच भायर सरून गेला. कितें सांगूंक जाय आसलें जाल्यार हांव ताका सांगता. आंटी, तूं एकदम बरी रांदता. तुजें जेवण एकदम बरें जाता. तुका कोणें सांगलें बाय? आंटी, तूं जेन्ना अलिकाक टिफिन धाडटाली न्हय, तेन्ना आमी सगळीं स्टाफ ताचें टिफिन एक्सचेंज करतालीं. सगळीं म्हणटात अलिकाची मामी एकदम बरें रांदता म्हूण. आंटी, आतां अलिकाय बेकार आसा न्हय. तुमच्यांनी जाता जाल्यार आमच्या एक 50 स्टाफांक जेवण दिवंक जातलें. आमी तुमकां तुमचे पयशे दितलीं. कितले ते आमकां सांग. 50 जाणांक जेवण जाय बाय आनी सदांच दिवंक जाय. होय आंटी, जावचें ना प्लीज. बाय, प्लीज म्हणून म्हाका लॉजिंग घाली नाका. म्हाका मांदवले. हांव तुमकां जेवण करून दिता बाय. थँक्यू आंटी, थँक्यू सो मच. दोनिया, तुजें नांव व्हड जावं. मामी, अलिका, तू रोखडेच आयले? कितें जालें? तुका सर्विस मेळोंक ना? ना मामी, हांव म्हजो फोनूच विसरून गेली. घे हो तुजो मोबायल. मामी, तू कोणाक फोन करताली? ना बाय, तुज्या फ्रेंडान रेशलान कंपनींतल्यान फोन केलोलो. रेशलान कितें सांगना म्हाका पत्ते कामाक आपयलांकूय? ना बाय, तुका कामाक आपोवंक ना, पूण तांकां सदांच 50 जाणांक जेवण जायकूय. तुवें म्हाका केन्नाच सांगोंक ना. तूं खंय तांकां सदांच तुजें टिफीन तांकां खावंक दितालें खंय आनी तांकां म्हजें जेवण लायक जातालें खंय. तें बरें आसा मामी, पूण तुवें तांकां सांगलें न्हय तुजे लागीं जावचें ना म्हणून? ना बाय, हांवें तांकां रोखडेंच सांगलें हांव जेवण रांदून दिता म्हणून. पूण मामी, हें सगळें तूं कशी करतली आनी कशें जातलें हें सगळें? बाय, तूं भिये नाका गो. हांव सकाळचे 4 वरांचेर उठ्ठेलें. 11 वरांचेर म्हटल्यार म्हजें जेवण रांदून जातलें. 12 वरांचेर हांव रिक्षा आपोवन कंपनीक जेवण घेवन वेतेली. तूं म्हाका मातशें हेल्प केल्यार जालें कितें कातरूंक. मामी, तू म्हाका मातशें हेल्प कर म्हणटाय? ना मामी, हांव तुका हेल्प करतली आनी जेवण पासून घेवन हांव येतली. बाय, म्हजे दुवे, तुका ते लॉस कोत्तले. तूं कसलें काम करता काय म्हणून. मामी, कामाक लागून कसली लॉस? कामाक लागून कसलीच लॉस ना. आयज गोंयकार कामाक लागून लोचेन घारा बसलेले जाल्यार पोरदेसान पावचे नासले. गोंयकार पोरदेसान वचून कसलेंय काम करूं, पूण गोंयांत गोंयकार सदांच वरां दुखतेले.
कितें रे गर्लफ्रेंडाक रावला कितें रे गर्लफ्रेंड खंयचे रे ताची भयण आलिका ते कंपनीक जेवण विकता ए लॉज माहिती तेका ना तर तेका पळय तेका वचून हय. पासून बरो वरान वरा नेसता वरान. भोंवता चल, या. मालोर तुका बोन नेसता भोंवता यो थांब यो रे बस रे म्हजी भयण अशी करता खरेंच लॉज म्हाका घरा वचून ताका दाखयता बाबा वरण तू इतको ताकतीन खंय वेताय कितें जाला आनी त्या तोवनाशी गेला ताणेन तुका कितें सांगला अंकल ते म्हजे इश्ट ते म्हाका कितें सांगलां ते सारकें सांगलां कितें सारकें सांगला म्हजो कितें सारकें सांगला ताणेन तुजे तोकलेक उज्याच्यो किट्टे बोलल्यात बाबा अंकल खरें म्हटल्यार म्हाका ही व्हडली लॉज बाबा लोजेक लागोन ह्या संवसारान मनशान जियेपाचें सोडून दिवप हें सारकें म्हणूंक सोदताय तूं अंकल म्हाका तुजें सोजमोक ना आयक सांगता तुका बाबा आयक सांगता सद्याक तुमच्या घरान जोडटलो कोणूच ना तुजी माय आतां वस्कोत जाला तुजे दोगूय भयण्यो वाडोवन काजाराची जाला आनीक बाबा व्हडपण घेवन मनीस नांव जिकोना पूण ल्हानवी कायेन मनशान आपलें नांव जिकोवंक हीच चूक हांवेनूच केलेली हांव व्हडपणाचेर जियेलेलो व्हडपणां केलेली म्हाका लागून आयज म्हजी माय पाय मरोंक पावली आनीक हांव कांयच करूंक पावूंक ना बाबा आखरेक ना काजार जावंक ना ना म्हाका भुरगीं ना आखरेक रस्त्यार पडलो लोकांच्या दारांनी भीक मागून आयज खाता आनीक असलो बेस तुका तुजो जालोलो जाय ना अंकल तुवें म्हजे दोळे उक्ते केले आयज सोन तूं एकसुरो सोजमो नाका म्हजें सांगाता तूं घरा यो मामी वोतान कितें कोत्ताय गे बाये बेकार बसोन म्हणून हांव कितें करतली म्हूण गार्डनाक इल्लेशें काम करूंक म्हूण आयलेली हांव मामी तू जाणा हांव जे कंपनीन जॉन दिता पळय त्याच्या बॉसान म्हाका सांगला तांचे कॅन्टीन आमकां चलोवंक दिता खंय पुण्यातून 500 लोक ते जेवणाक येता खंय पूण मामी हांव चिंतालें येते व्हडले कॅन्टीन हांव एकटें कशें सांबाळटलें बाय आतां वस्कोत जाला म्हाका तीच शक्ती ना आनी म्हजे लागीं येदे व्हडलें कॅन्टीन चलोवंक आतां जावचें ना बाय म्हाका खूब दूख भोगता देवान आमकां दिला पूण म्हजे लागीं तें आतां करूंक घडोना गो बाय तूं तांकां सांग न्हय आमचे लागीं तें घडचें ना म्हणून अंकल ही म्हजी मामी आनी ही म्हजी भयण हांव वळखता तांकां पूण ती म्हाका वळखना कशी आसात तुमी आमी बरी आसात बरी तू कसो आसा हांव आसा बरो मामी तुमी दोगांय निराशी कित्याक एरेन हांव ज्या कंपनीन जेवण दितालें पळय त्या कंपनीच्या बॉसान म्हाका सांगला ते कॅन्टीन चलोवंक दिता म्हणून पूण म्हजे एकल्याच्यान हे येदे व्हडलें कॅन्टीन कशें सांबाळूंक जातलें होय म्हज्या पुता म्हाका खूब दूख जाता म्हज्यान एक कॅन्टीन चलोवंक जायना म्हणून म्हज्या मोगाची मामी तूं हाकाच लागून रडटाय तूं रडो नाकाय हो वावर हांव म्हज्या हातान घेता हें कॅन्टीन आमी चलोवया बाबा तुवें केन्नाच कसलीच हॉटेलांत काम करूंक ना आनी येदे व्हडलें कॅन्टीन तूं कसो चलयतलो म्हज्या पुता मामी जे कितें हे संवसारान इम्पॉसिबल आसा तें हांव पॉसिबल करून दाखयतलो अंकल ह्या कामान तुज्यान म्हाका कसलोच एडवायस दिवंक जाता तुका हॉटेल लायनीची कितेंच आयडिया आसा बाबा आय एम डिप्लोमा होल्डर कॅटरिंग अँड हॉटेल मॅनेजमेंट ह्या सगळें काम हांव बरे भाशेन जाणा बाबा पूण हॉटेलान काम कोत्ता म्हणून हे म्हाका भुरगेपणाक फावयताले आनी ते लॉजेक लागून आयज म्हजो बेस होसो जाला म्हजे बाबा हांव तुका परवी दिता कित्याक तूं कांयच नको आसतना तुजे मामीक लागून तुजे मोगाक लागून तूं हें काम हातान घेवन फुडें चल्ला म्हणून वच म्हज्या पुता फुडें वच हांव तुज्या सदांच फाटल्यान आसा कशें बिझनेस करूंक जाय तें तुका हांव शिकयता थँक्यू अंकल थँक्यू बाबा म्हज्या पुता गॉड ब्लेस यू देवान तुजेर भरपूर आशिर्वाद घालूं हो तुजो मोग म्हज्या काळजान सदांच उरतलो मामी हांव कितेंच करूंक तयार आसा फकत तुज्या मोगा खातीर मोगाची सोज मोडी फकोती
कितें तो गोबायलून भोंवता शेजारी सोयऱ्याचो मोग मोडचे तो दुसरेच भाशेन आसता आपल्या भुरग्याचो मोगाचो आवडो आवय काळजान घेवन रावता आपल्या भुरग्याचो मोगाचो आवडो आवय काळजान घेवन रावता मोग कोत्ताना पयना जाती देव नशीब बरयना हाती हांव मोतूच पासून जियेतेली मामी तुज्या मोगा खातीर मोग कोत्ताना पयना जाती